कारमोणा फुटबॉल ग्राउंड सुधारपाची बऱ्याच तेंपासावन उमकळत पडिल्ली मागणी निमाणे कडेन चालीक लागल्या। फुडल्या म्हयन्यात ताचो बुन्यादी फातर बसोवन कामाक सुरवात करतले आनी जानेवारी मेरेन फ्लड लायटी सयत खेळामळ तयार जातले, बाणावलीच्या आमदारान उतर दिलां। कारमोणा फुटबॉल ग्राउंड सुधारपाची बऱ्याच तेंपासावन उमकळत पडिल्ली मागणी निमाणे कडेन चालीक लागल्या। फुडल्या म्हयन्यात ताचो बुन्यादी फातर बसोवन कामाक सुरवात करतले आनी जानेवारी मेरेन फ्लड लायटी सयत खेळामळ तयार जातले, बाणावलेच्या आमदारान उतर दिलां। बरोच तेंप जालो कारमोणचो फुटबॉल ग्राउंड अर्दकुटे अवस्थेत पडून उरिल्लो, देखून खेळगड्यां मदीं निरशेणी आयिल्ली। बुधवारा चर्चिल आलेमांवान आनी संबंधितांनी ह्या वाठाराची पळोवणी केली। थळावो आमदार चर्चिल आलेमांवान फुडल्या म्हयन्या मेरेन बुन्यादी फातर बसयतले आनी जानेवारी मेरेन कृत्रीम खेळामळ तयार जातले अशें उतर दिलें। कारमोणा स्पोर्ट्स क्लबाच्या वांगड्यांनी ह्या निर्णयाक येवकार दिला। पळयात। 8 करोड आनीक 40 फिगर हे पयशे प्रेजेंट गव्हर्नमेंट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान ऑलरेडी सँक्शन केले, फायनान्सांतल्यान सँक्शन केले आनी सँक्शन केले म्हणल्यार कितें आसता, पयलीं कितें काम आसता, कन्सल्टंट टेंडर दिवपाचो। सो कन्सल्टंटान टेंडर घातलो आनी ते प्रमाणे बरो कन्सल्टंटान टेंडर पडा आमगेलो बाब दत्ताकारी हांव नावेली मिनिस्टर आसतना जे पळय हेल्थ सेंटर पळय बांदलेलो, न्यू सिस्टम करून तुमचो हेल्थ सेंटर तो हेणे केल्लो आनी हेणे जायते ग्राउंड हे केले। आतां हो टेंडर जालो म्हणटकूच वो कन्सल्टन्सी तेका पडला, आतां तो येतलो फाल्यां प्रेजेंट जालो म्हणटकूच तयार जालो म्हणटकूच तो तेजो प्लॅनिंग करतलो। प्लॅनिंग करता आसतना हांवें कितें सांगलां चीफ मिनिस्टराक आनी आमकां, पयलो म्हाका आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड विथीन बिफोर जानेवारी तयार जावपाचो ग्राउंड आनी 4 लायटो ज्यो स्टेडियमाच्या ते भाशेन 4 लायटो आनी मागीर पळय कितें कॅपेसिटी जाता आमगेली 15,000 जाता, 15,000 हे करतलो तो स्टँड 10,000 स्टँड करतलो आनी बरो म्हणजे फिफा सर्टिफायड न्हू, फिफा एप्रूव आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड जातलो। आनी हांव मागता सरपंचा कडेन आनी तुमकां सगळ्यां कडेन हे हेजेर तुमी सगळ्या गांवच्या लोकांक तेमकां बेगीन सपोर्ट करपाक जाय आनी क्लबाक मागता जेन्ना तुमी क्लब म्हजे बरी रोटायले सुद्दां सांगता केदो जाता तेचे लागीं हांव चड उलोवपी न्हू पूण काम करपी, देखून आज हें सगळें करून जात्रेच्या हांव तुका सांगता हो ग्राउंड आर्टिफिशियल टर्फ जानेवारी हुणे हो आर्टिफिशियल टर्फ तयार जातलो, लायट तयार जातल्यो आनी एअरपोर्ट कितें बांदपाचें आहा ताका मातशें दिले जायत, तें तर जाल्यार हांव नको पूण येत्या म्हयन्याक फावंडेशन हिंगा घातलें। ग्राउंड कॉमर्स केल्या जायत वर्स जालें, पयलो ग्राउंड आसलेलो मागीर तें हॉल जालें आनी आतां थोडे 2-3 वर्स जालीं भुरग्यांक कांय खेळो मेळना, कांय मेळना। सो ते पासून आमी जायते हें केलें, मुवमेंट केलो पूण आजून सक्सेस जावना। आतां बापचेतिलान तो इनिशिएटीव घेयला तो भुरग्यांक दिवपा म्हूण काम कोन्न, सो इनिशिएटीव तेंगे फ्रुटफूल जाल्या पूण म्हूण हांव पयलीं सद्या मागोता आनी हांव दुसरें मागोता तें आमगे भुरग्यां कडेन ग्राउंड जाले आनी ते मॉन्युमेंट अशें दवरले तसो जायना। तुमी येवन थिंग खेळपा जाय, दाखोवपा जाय आपणा मोग आहा म्हूण आनी तेन्ना की भुरगे वयर सरले। आतां ह्या पॅन्डेमिकातून जाणाय कांय खेळो मेळना, कांय एटलिस्ट फुटबॉल खेळो मेळटा थिंग पळयन तेंच्या मेळोंक जाता, बिकॉज इट इज एन ओपन स्पेस। सो म्हाका दिसता हो इनिशिएटीव तेंचो स्टार्ट केला तो आमकां एटलिस्ट विदीन दीस इयर तो आमकां मेळटलो आनी आमच्या भुरग्यांक तो अवेलेबल जातलो खेळपाक आनी हांव रावता आमचे भुरगे तो तेणे फट केले तेजो फ्रूट काडले म्हूण आनी गूड फुटबॉलर जावन इंटरनॅशनल लेवलाचेर देखून पावतले। नांव कितें? आंतोन दा सिल्वा। आमगे एमएलए इनिशिएटीव घेला, इट्स अ व्हेरी बिग बेस्ट इनिशिएटीव। कितली वर्स जाली हो ग्राउंड आमगे असो आहा थंय चोयल्यार पडटलो। आयज हो इनिशिएटीव घेला आनी तो फिफा एप्रूव्ड ग्राउंड जातलो, तो आमगे भुरग्यां सगळे आमगे विलेजीस आमगे सराउंडिंग विलेजीस सगळ्यांक बेनिफीट जातलो ताजो। वी हॅव बीन कितली वर्स जाली
आमी ट्राय माते करपा टू प्लेएबल पण जाल ना आयज टेंडर जाला सगळं जाला काम आतां स्टार्ट जाते आनी 1 year भितर जातले सो सगळ्यांक बेनिफीट जातलो आयज हांव सगळ्या हांगे क्लबा नांवान विलेजा नांवान हांगे MLA थँक्यू म्हणटा तेका लागून आयज हो जावपा पावला कितें दिसता आनी जे फुटबॉल मोगी आसा जे हांगची लोक आसा ते भुरगे आसा खेळपा आसा तर तांकां कितें अपील करता तूं ह्या भुरग्यांक थोडे दीस पासस काडची म्हणून आतां 1 year आमी सॅक्रिफायस करपा पडटलो 1 year भितर हो टास्क रेडी जातलो ते सायडल्यान आमगेले तो यूथ प्रोग्राम म्हणून आमी अंडर JFA ऑलरेडी स्टार्ट केलो तोय हांगे स्टार्ट जातलो तो अंडर 14-15 तो आमी ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लो आसलो आतां तो बंद जालो बिकॉज ऑफ पॅन्डेमिक आतां तो बांदचो ग्राउंड स्टार्ट तोय जातलो व्हडल्या भुरग्यांक जातलो त्या लेवलार आमगेले प्रोफेशनल लेवल हेळपा आमचो जातलो कित्याक तो FIFA एप्रूव सो विलेज लेवल यूथ लेवल सगळ्यांक बेनिफीट जातलो बांदचो ग्राउंड रेडी जालो म्हणजे पण ह्या भुरग्यांक थोडे पासस काडचे 1 वर्स 1 year कित्याक तेजो टेंडर प्रोसेस कंप्लीशन एरिया इज 12 months सो 1 year भितर ग्राउंड रेडी जावपा जाय तुजें नांव कितें हांव ऑस्कर क्लबा सेक्रेटरी सिल्वा टर्म आमगे पळय MLA जिखून आयला तितलेय टर्मात कार्मोनात कितें ना जाल्यार कितें जालांच हे MP आसतना हे कम्युनिटी हॉल जाला PWD मिनिस्टर आसतना पंचायत हॉल केले आनी आतां हे पाट MLA आसतना तेणें आतां हे कोण आतां हातूंत 2 दिसां भितर आमगे पंचायत क्लीन करून दितलो ग्राउंड अलॉंग विथ स्पोर्ट्स क्लब मेंबर्स एंड हो ग्राउंड आतां आनी 3-4 दिसां भितर कन्सल्टंट येतलो he has promised to do the survey work and everything and work will the stone should be laid I think in about 10 days 15 days 1 month and I thank Mr. Chachil Alemao because every term he has given something or the other for the village of Panchayat for the village Panchayat of Karmon. गोवा 365 खातीर कारमोणच्यान रमेश नायक रावत.